नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। बाबुशाचेर घाल्ले एकूय कलमा खातीर पुलिशे कडेन नात पुरावे। चली मायनर हाचेरूय दुबाव। गुंगीचे वखद दिल्ले हेंय धड ना। 50 लाखाचे व्यवहाराचे पुरावेच नात। बाबुश सुटपाची लक्षणां। माडाचे कायदो दुरुस्तीचे सरकारान केला ते सारखे न्ही। आदले एजीन प्रुडंटाचे हेडोनात विधान केले उपरांत आमदार विजय मागता मुख्यमंत्र्याकडच्यान खुलासो। GCZMA बायण 125 बेकायदेशीर खोपी मोडपाक काडटा नोटीशी। बुधवारच्यान नोटीशी धाडपाक सुरू। झोपडपट्टींत रावतल्यांक 15 दिसांचो प्राज। गोंय सरकारान पेट्रोल वॅट देंवयलो 2%। केंद्रान 83 पैसे वाडयिल्ल्यान पेट्रोल 1 रुपयाच देंवले। पेट्रोल 60 रुपया म्हऱ्यान दवरपाचे सरकाराचे उतर। डिझेल वाडले 1.25 रुपया। आणि AIFFचे युथ कपांत भारत हरलो। वास्को जाल्ले मॅचीत तांझानियान यजमानाक 3-8 एका गोलान मारले। गोवा सरकाराची फुटबॉल अकादमी 5 जूनाक सुरू। GFDCन वेचल्यात 30 उदेंते अकादमी ट्रेनी। खबरो विस्तारान। बलात्काराचे केशींत पुलीस बाबुशाक लायिल्ली गोवा चिल्ड्रन्स ऍक्ट आनी पॉस्को कायद्याची कलमां फाटीं घेवपाची तयारी करतात। ऑसिफिकेशन टेस्टी प्रमाण चली मायनर हे सिद्ध जायना। बाबुशान 50 लाखांक चली विकतें घेतलें म्हणटा ताचोय ठोस पुरावो ना। फोन कॉल्स मेळिल्ल्यान चलयेक रातचें बेशुद्ध करून ताचेर बलात्कार केला म्हणटा तेंय स्पश्ट जायना। बाबुशाच्या जामिनाचेर निकाल बुधवारा। पुलिसांची केस पळयल्यार बाबूश सुटपाची लक्षणां। बलात्काराचे केशींत सांताक्रूज आमदार बाबूश मोन्सेराता आड FIR घालच्या वेळार पुलीस पुरायपणे पीडित चलयेच्या जबानीचे निबून रावले। पुलिसांनी बाबूश आनी दोगा बायलां आड गोवा चिल्ड्रन्स ऍक्टा खाला आरोप लायले। बाबुशाक पॉस्कोय लायलो। चली अल्पवयीन धरून ही कलमां लायिल्ली। फुडें चौकशी दरम्यान पुलिसांक पीडित चलयेच्या घरात 2 जल्म दाखले मेळ्ळे। दोनूय जल्म दाखल्यांचेर 2 वेगवेगळ्यो तारखो। पुलिसांक पीडित चलयेचे आधार कार्डूय मेळ्ळे। आधार कार्डावेली जल्म तारीख आनी जल्म दाखल्यावेली तारीख दोन्ही वेगवेगळ्यो। पीडित चलयेची खरी जल्म तारीख कितें ती तपासूंक पुलिसांनी तिची GMCन ऑसिफिकेशन टेस्ट केली। ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट सांगता पीडित चलयेचे वय 17 ते 18 वर्सां आसूंक जाय। 16 वर्सां मेरेन जाल्यारूच चलयेक अल्पवयीन धरतात। सोमारा बाबूश आनी बाकीच्या दोगांय बायल आरोपींचे चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार जामिनाचेर सुनावणे वेळार बाबुशाच्या आदोगातान कांय मुद्दे काडले। आदोगातान सुप्रीम कोर्टान दिल्लो एक निकाल नमूद केलो। तातूंत ऑसिफिकेशन टेस्टाच्या निकर्शाचेर 6 म्हयन्याच्या दुबावाचो फायदो आरोपीक दिल्लो आसा। बाबूश आनी बाकीच्या 2 बायलां आरोपींचे जामिनीचेर निकाल लागतलो। प्रुडंटाक कळ्ळा ते प्रमाण पुलीस बाबुशाचेर चार्जशीट घालपा वेळार ताचेर घाल्ली चिल्ड्रन्स ऍक्टांतली कलमां आनी लायिल्लो पॉस्को ऍक्ट फाटीं घेवपाच्या तयारीन आसा। चिल्ड्रन्स ऍक्टान स्पश्ट नमूद केलां। बलात्काराच्या केशींत ल्हान भुरगें म्हणजे 16 वर्सां मेरेन पिराय आशिल्ले। बाबुशाच्या आदोगादान केस बरीच घट केल्या। बाबुशाक जामीन आडावप पुलिसांक सध्या बरेंच कुस्तार वता। बाबुशान 50 लाख फारीक करून चलयेक विकतें घेतिल्लें अशें पुलीस तपास म्हणटा। ताचेर पुलिसांकडच्यान अजून स्पश्टीकरण येवंक ना। पीडित चलयेक पियोंक दितना घोळी वखद घालपी त्या कामवालेक पुलिसांनी अजून कित्याक धरूंक ना। पीडित चलयेक बलात्कारा उपरांत घरा पावोवपी ती गाडी खंय। पीडित चलयेक तिच्या फ्रेंडाच्या घरा पावोवपी गाडयेचो ड्रायव्हर खंय। पीडित चली आपूण 8 मार्चाक सांजे 7:30 ते 9 मार्च सकाळी 10 मेरेन बेशुद्ध आशिल्ले म्हणून पुलिसांक जबानीन सांगता। पूण त्याच वेळा भितर पीडित चलयेन 24 फोन कॉल केल्ले म्हूण स्पश्ट जाता। हाचेरूय पुलिसांचे कांयच स्पश्टीकरण ना। आतां कितें तें बुधवारा कोर्टान। बाबूश आनी बाकीच्या 2 बायलां आरोप्यांचे जामिनाचे निकाल बुधवारा चिल्ड्रन्स कोर्टान लागतलो आनी तेन्नाच पुलिसाचे प्राथमीक पुरावे कितले भक्कम ते कळटले। प्राथमीक तपासा वेळार लायिल्ल्या एकाय कलमाचो आरोप अजून मेरेन सिद्ध करपाक पुलिसांक जमिल्ले ना।
सगळो कारभार पळयल्यार बाबुशाक ह्या केसींत घुसपोवपा खातीरूच कलमां लायल्ली काय कितें असो प्रश्न आतां उपरासता. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. माडाच्या कायदो दुरुस्तीचेर सरकारान केलं तें सारकें न्ही हें खुद्द एजी म्हणटा. आतां मुख्यमंत्र्यान खुलासो करचो म्हूण आमदार विजय मागता. माडाच्या बाबतींत सरकारान आपलो सल्लो घेतिल्लो ना. विचारिल्लें जाल्यार वेगळो उपाय सांगपाचो म्हूण एजी नाटकणी प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयल्लो. नुस्तेकारांचे लाठीमार आनी बाबुशाचे केसींतूय खंय सरकाराचो दुबाव. माडाच्या कायदो दुरुस्तीचेर सरकारान आपलो सल्लो घेवंक ना. विचारिल्लो जाल्यार एजी म्हूण वेगळो सल्लो दिवपाचो म्हूण प्रुडंटाच्या हेडॉनात आत्माराम नाडकर्णी उलयला. विजय हे गजालीचेर मुख्यमंत्र्या कडच्यान स्पश्टीकरण मागता. प्रुडंटाचेर आउटगोईंग एडवोकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हेड ऑनाचेर म्हणिल्लें आहा की जे कोकोनट अमेंडमेंट म्हणून सरकारान केलो, रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्टान अमेंडमेंट हाडलो, तातूंत माड हें झाड न्ही म्हणटा तें ताणें लेजिस्लेशन हाडलें. हें लेजिस्लेशनाक ताका कन्सल्ट करूंक नाशिल्लो. कोकोनट अमेंडमेंट करचे पयलीं सरकारान कोणाकूच कन्सल्ट करूंक ना. सरकारान फक्त कन्सल्ट केला म्हणटा तें मनी बॅग्जांक, जेणी तांकां पयशे दिल्या आनी वेस्टेड इंट्रस्टाक तांणी कन्सल्ट केल्ले आहा. ताणें खूद आपले ओन एडवोकेट जनरलाक कन्सल्ट करूं ना. हाजेर म्हाका दिसता सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाल्लो आहा. हाजेर मुख्यमंत्र्यान आनीक सरकाराच्या रेलवंट मंत्र्यांनी उत्तर दिवपाची गरज आहा गोंयच्या जनतेक. लोकांक ह्या सरकाराचेर खंय विश्वास उरूंक ना. रापणकारांचेर लाठीचार्ज जालो तो सगळे टीव्हीचेर सगळे गोंयचे जनतेन पळयल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा लाठीचार्जूच जावंक ना, मागीर दुसरे दिसा मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी मागता. सो दॅट मिन्स द गव्हर्मेंट इज shifting their goalposts in such a way that people will have completely lost faith in the word of the government. बाबूश प्रकरणातूय खंय सरकाराची भूमिका दुबावाची. You have to see to it that the victim gets justice. First of all, the victim does not get justice when you have it is completely in the social media. आज कोणूय कोणाक करूंक लागतलो मरे. फाल्यां अशें जर जावपाक लागलें, if this starts becoming the trend, and every person can be in problem, because it is very clear reading by the papers. See, I have not jumped the gun, I have not commented on this case for so long, but today's newspapers reveal that there are glaring inconsistencies and the government is unable to defend those inconsistencies. This is what has been read by me in the papers. I have not gone to the proceedings and heard it, and I think this is a matter of concern की हातून मागीर हेतू कितें की इलेक्शन लागीं येता म्हणटकच अश्यो केसी येवप काय विक्टिमाक जस्टीस दिवप. आय थिंक दीस हॅज टू बी सीन इन अ व्हेरी लार्जर पिक्चर हॅज टू बी सीन. फाल्यां हेच ट्रेंड जातलो मरे. Do you mean to say that the victim is not getting justice, proper justice? I am feeling that the entire system is not getting justice. It is an unjust system. Even the victim as well as the accused is not getting justice. Only what is happening is sensationalism. Because why is the government not able to defend? प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. GCZMA बायणाच्यो सुमार 100 बेकायदेशीर खोपी मोडपाची नोटीस काडपाची आसा. ह्यो सगळ्यो खोपी CRZ कायदो मोडून दर्यावेळेर बांदल्यात. सूत्र सांगतात त्या प्रमाण बुधवारच्यान नोटीशी धाडपाक सुरवात करतले. थंय रावपी लोकांक नोटीशीक जाप दिवंक 15 दिसांचो प्रास दितले. ह्या पयलीं सरकारान थंयच्यो सुमार 200 बेकायदेशीर खोपी मोडल्यात. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची 124वी बसका हालींच जाली. ह्या बसकेन बायणात दर्यावेळेर आशिल्ल्या 121 बेकायदेशीर खोपी मोडपाचो निर्णय घेतला. ह्यो सगळ्यो खोपी CRZ कायदो मोडून दर्यावेळेर बांदल्यात. मुरगांवच्या मामलेदारान बायणात दर्यावेळेचो सर्वे केल्लो. तातूंत 121 बेकायदेशीर खोपी अजून मोडपाच्यो आसात म्हूण ताणें रिपोर्ट GCZMAक दिला. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण बुधवारच्यान नोटीशी धाडपाक सुरू करतले. थंय रावपी लोकांक नोटीशीक जाप दिवंक 15 दिसांचो प्रास दितले. हे पयलीं सरकारान थंयच्यो 205 बेकायदेशीर खोपी मोडल्यात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. गोंय सरकारान पेट्रोलाचेर व्हॅट 2% देंवयलो.
मात कंपन्यांनी पेट्रोल लिटराक 83 पैसे वाडयिल्ल्यान गोंयांत पेट्रोल ₹1 देंवलें. पेट्रोलाचेर 22% व्हॅट सरकारान 20% केला. पेट्रोल ₹60 वयर वचूंक दिवचें ना म्हूण सरकारान व्हॅट 22% करतना उतर दिल्लें. त्या प्रमाण ते ₹60 सकयल हाडलें. पेट्रोल व्हॅटाचेर बीजेपीन गोंयकारांक फटयले म्हूण विरोधक बोवाळ मारतात. डिझेल मात ₹1.25 वाडलां. घेऊया एक विराम.